सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. सदांच तुमी हांगसर बॉन जेजू बाजिलिकेंत सायबाच्या कोयंतांत मिसान भाग घेतात आनी तुमकां कितलेंचशें बरेंपण जालेलें आसा. कुडीक मनाक आनी आत्म्याक कितल्याशा जाणांनी म्हाका फोन करून पर्यंत सांगलां की देवान तांची मागणी आयकल्यान आनी तांकां गोठाय दिल्या, पेखोवणी दिल्या. हे भाशेन हांव जाणां की देव आमचें आयकता म्हणून. तर ह्या वेळार तुमची जी खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. बाजिलिका पासत आमी मागया आनी आमी बरोबर सगल्या संवसारांतल्या लोकां पासत मागया. चड करून जाणेन आमचे कडेन मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तांचे पासत मागया. भुरगीं जी परिक्षा दितात तांचे पासत आमी मागया, उगडास करया, तांकां गोठाय दी म्हणून. जीं सायक्लोनाक लागून अनाथ जाल्लीं आसात, घरदार ना, तीं अशींच पडलेलीं आसात, तांकां इलाज आनी बरेंपण मेळ्ळें पुरो म्हणून. हे लोकस्ट म्हणून आयिल्ले आसात ते खूब वायट कोत्ता राजस्थानाक आनी लोकांचे सगळे पळय पीक आसलेलें तें खावन उडयतात. असलीं कितलींचशीं आयल्यां आनी हें कोविडूय आहा. तर हें सगळें देवाच्या ताब्यांत करया आनी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां एक देणें दिलेलें आसा. कितें तें? स्वतंत्रपण. देवान आमकां रचल्या आनी आमी ऑटोमॅटीक जावंक ना. देवान ही आमकां कृपा दिल्या जाणवायेन ताका वळखोवच्याक, ताचो मोग करच्याक आनी ताची सेवा करच्याक. हे भाशेन आमी आमचे बरोबर आसलेल्या कडेन जियेता पूण खूब फावटी चुकता. ह्यो चुकी ल्हान ल्हान पूण त्यो ल्हान ल्हान चुकी व्हडल्यो जावंक लागतात. हाका लागून देवाचें बोगसणें आमी मागया आनी गायन करून आतां आमी सगळीं जाणां म्हणया. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरूं. तांच्या बोळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां आयती करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकोया. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोदूंक लायलो आनी मुखेल यादनिकाची आनी आख्खे धोरमसोबेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें
एक पक्ष सादुकीचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलू महादोन सोबेक म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचो पूत. मेल्ली पुनर्जिवन जातली म्हूण हांव बोरवासो धरतां, देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवान आनी सादुकी मदें वाड विवाड सुरू जालो आनी सभा दोन वाट्यांनी फुटली. पुनर्जिवनपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेता. हाका लागून गोडबोड जाले आनी फारिजेवा मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवे आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताजे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजत अदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भिवन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोटांत व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोठ राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यांत साक्षी दिल्याय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतोरें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सोगली म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रीसक्राय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदी राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें कालीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भोगताक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. जेजू म्हणटा, ती सोगली एक जावं. तूं, बापा, म्हजे सवे आसाय आनी हांव तुजे सवे आसां. तेच भाशेन ती आमचे सवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
मोहिमा तुका सौम्या. बापा, हांव मागणें कोत्तां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसां, तेच भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक, तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें, अशीं तीं संपूर्णयेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ताणें पळोवची, कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून जें आमकां आयज सांगलां तें आमी केन्नाच विसरूंक फावना. आमी केन्नाच एकसुरी ना. तो आमचे सोवें आसा आनी आमी ताचे सोवें आसा आनी बाप आमचे सोवें आसा. आतां पळयात कितें सांगलां पळय तें. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, जीं कोण म्हजें सोवें आनी तुजें सोवें आसा तांचेच पासत न्हय, पूण ही कोण जियेतली आमचे सोवें तांकां लागून दुसरी म्हजेर विस्वास दवरतली तांचेय पासत हांव मागतां. आनी तीं सगळीं जाणां तीं एक जावं. जशे भशेन आमी, तूं म्हजें सोवें आनी हांव तुजें सोवें आसा, ते भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं. म्हणटच पळयात, सगळीं जीं भावार्थी आसा तीं जेजू सोवें एक जालीं की ना, मागीर तीं सगळीं जाणां जेजू सोवें, बापा सोवें हे भाशेन तीं सगळीं एक जातलीं आनी संवसार तें पळयतली. कितें पळयतली? कशे भाशेन तीं एकामेकाचो मोग करून आपल्या एकामेकाची सेवा करतात. आनी ताका लागून तो कितें म्हणटा, जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तेच भाशेन तुवें तांचो कोत्ताय म्हणून हांव जाणा. तितलेंच न्हय, ती म्हजी सोवें आसच्याक. जेन्ना तूं म्हाका ही मोहिमा दिताय ती थिंचर म्हजी मोहिमा पळोवची. आदीं पळय संवसारांत येवच्या आदीं तुवें म्हाका ती मोहिमा दिल्ली तीच ताणें पळोवची आनी हे भाशेन ती आनंदान जियोवची. हें जेजू सगळें स्पश्टपणी सांगता. आनी बाप आमचो मोग कोत्ता, आमी जेजू सोवें रावन बापाचो मोग कोत्ता. जसो जेजू आनी बाप मोग कोत्ता तेच भाशेन आमी तांच्या मोगान जियेता म्हणून हें स्पश्ट केलेलें आसा. केन्नाच हें विसरचें न्हय. पूण हें कितें कोत्ता आमकां? असलो मोग आमकां स्वतंत्र कोत्ता. पूण आपलेपणाचो मोग आसलो तर तातूंत आमकां स्वतंत्रपण मेळना. थोडो वेळ मेळटा पूण मागीर आमी गुलामपणान रावता. कित्याक त्यो चाली आपल्यापणाच्यो आमकां
आपल्या ताब्यांत दवरतात. आतां पळयात, पावलूय हेच भाशेन बंदखणींत आसलेलो. कशे भाशेन तो ते पळय समूर्त आसलेले आनी सगळे कायदे आसलेले ताका चिटकोन आसलेलो आनी ते ताका सारके फासान दवरताले. ताका लागून तो दुसऱ्यांक जे कोण ते प्रमाणे जियेन आसलेले तांकां मारून उडोवंक पर्यंत तो तयार आसलेलो. पूण मागीर हें सगळें बदल्लें केन्ना, जेन्ना ताणें जेजूचो मोग अणभवलो. आनी आयज पयले वाचपान आमी कितें पळयता, दोन पंथ कशे आसात, पंगड, एक फारिजेवांचो, एक सादुकींचो. फारिजेव पुनर्जीवनपण, आज बोडवे आनी ओतमे आसा म्हणून मानतात, बाकीचे ते सादुकी मानिनात. आतां पावलूक थिंचर व्हेलो, तांचे मदें दवरलो आनी ताणें सांगलें हांव फारिजेव आनी हांव फारिजेवांतलो. इतलें म्हणल्या उपरांत तांचे मदें तोंटो सुरू जालो. ते वाद विवाद करूंक लागले आनी ते इतले जोडोंक लागले. आनी हाणें निशेध मारलो की ताचे सगळें एका आत्म्यान उलयला म्हणून. आनीकूय तांचे मदें घुसपट जाली. पळयात कित्याक लागून घुसपट जाली, तांचे भावार्था वरवीं. कसलो म्हणून भावार्थ आसलेलो, कोणाचेर म्हणून भावार्थ दवरला ताणें, देवाचेर धरूंक ना, त्या नेमाचेर. आनी हे भाशेन आमचेय मदें जाता. खूब पाटी आमी दुसऱ्यांक पूर्णपणे हाजीर आसना, पूण आमचेंच चिंता, दुबाव म्हणना येतो. दुबावाक लागून कितलो लोक सारको नाकापुरो जाल्लेले भोगता. हे पाटी हे भाशेन देंवचात तांच्या जिवितान आपले राज चलयतात. ती केन्ना खुशाल आसात ना, सदांच दुखांत. कित्याक लागून, कित्याकच सारको कारण पर्यंत ना, तातूंत सोद पर्यंत ना. थोडी जाणां फोटी मारतात. ह्या फोटींगपणान ती जियेतात आनी तातूंतली भायर सरोंक जायना. सगळोच फोटी एका फाटल्यान एक आनी ती तातूंतच आसात, सारकी लोळटात. दुसरी भिरांतीन जियेतात आनी कोण कुण्णाटकायेन. हे भाशेन सगळें चलता तें नाका जाल्लें चलता. देंवचार आमकां हे भाशेन आपल्या ताब्यांत दवरता. स्वतंत्रपण ही गेलें. देवान आमकां स्वतंत्र केल्ली ताका वळखोंक, ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक. ही आमी दोतोरनीन शिकलेलीं आसा. हें कशें घडोवन येतलें म्हयन्यान भावन. जेन्ना आमी जेजूचो मोग जो ताणें आमकां ह्या दिसांनी सांगला तो चाखलो की ना, मागीर आमकां कसलीच भिरांत ना. आनी ताणें आमकां सांगलां म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवें रिगून रावतां. इतल्यान सगळें तो थाऱ्यार हाडटा. तुमी खूब प्रयत्न केलेलो आसा, तुमी जेजूची उतरां पाळलेलीं आसा, तर तुमी दर दिसा अदीक आनी अदीक स्वतंत्र जायत वेतेल्यात. आनी देंवचार आमकां सोडचो ना. नवी नवी चिंतना हाडटलो, नवी नवी भावना हाडटलो. पूण ती आयली की ना, रोखडीच ती जेजू सवें धरूंक जाय आनी ती नाटक जातली. प्रत्येक सुस्कारान तुमकां हांवें सांगलां, सुस्कार भायर सोडटना ही कसलीय चिंतना, बरी वायट पोजडी कितें जावं, ती जेजूच्या नांवान भायर काडात. ताचेर दवरली की तो ताचेर आशिर्वाद घालून दुसऱ्या सुस्कारान आमचे बरोबर सगळें बरेंपण तो भरून काडटा. आनी हे परी जशे भाशेन एक आणी आमी साफ कोत्ता 5 मिनटांनी, ते भाशेन 5 मिनटांनी न्हिदच्या आदी तर आमी करीत. आख्ख्या दिसाचें नाका जाल्लें बरें आनी वायट आहा तितलें जेजूचें दवरलें की ना, तें नितळ निर्मळ जातलें. आमी स्वतंत्र जातले. हांव रातभर तो आमचें सवें वावुरतलो. सकाळीं उठलीं की ना, मागीर आमी एकदम नितळ निर्मळ जातले आनी जेजू सवें आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. प्रयत्न करया. बाकीचें सगळें तो कोत्ता. ताणें आमकां सांगलां कशे भाशेन तो आमच्या मोगान आसा. आमचे हात जोडया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू सवें आमचे भितर हात दितले अंतस्करण रिकामें करया. जेजूच्या नांवान तें करीत तर अदीक सोंपेपणी आमी बेगीन स्वतंत्र जावंक लागतले. भितरल्यान कसलीच चिंतना, कसलीच भावना, हिंचोच मनीस, हिंचीच वस्त आमकां आपल्या ताब्यांत करची ना. ताचे आमी गुलाम जावचे ना, पूण फकत जेजूचे गुलाम जातले हांव. ताचे खरें शिस्त जातले हांव. ताचे आमी
सांदे आनी इन्स्ट्रुमेंट जातल्या हात्यारां जातल्या तर हे भाशेन आमचें जिवीत जेजू सोबे सादतना सगलीं आमची इंतेसां आसात ती मनांत हाडया आनी सगल्यांक आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. चड करून जाणें आमचे कडेन मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आमी मागया. सोरपोदीदारान काकळुत्सार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मेळूंक मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदीदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता. ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू मैमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाच्यान स्वर्गांत सोडून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मोदेस्त संवसाराचो मुन्सिबदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो दोनी आमकां साडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सुबेचो ओरोंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरोन तरी गायतात तुजे मुखार.
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोठ पोरगोटुया. Tudzia gorsa, ani mulor żywot podawy, Tobie nam kazanoi sobie. Sonsaracia, sorwanara, amci, sorwaholgo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीनान भावनो, आमकां गुलामपणांत जिवंक नाका. वय पूण आमी जेजूचे गुलाम जावया, ताच्या मोगाचे. आनी ह्या मोगान ताच्या आमकां गुलामपण केन्नाच आसचें ना. ह्या वेळार सगलीं आमची त्या सामोनांत दवरया. जाणेन आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा आनी आमी तांकां सांगलां आमी तांचे पासत मागता म्हणून तितल्यांकूय आमच्या काळजान दवरया. जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी जेजूक ओत्मीकपणी शेवया आनी हे मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाका सोऱ्याच्या रुपान आमचें खाण पिवोन जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गींचे जाणवायेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी गोठाय मेळूं. अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुबापणान घेवच्याक आमी आयतीं जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. तुमकां सगळ्या जाणांक हांव दिनवासतां कित्याक तुमी ह्या मिसान वांटो घेतला. देवाचो सुबा आशिर्वाद तुमचेर आसूं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आनी आसूं. सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या गोपात्माये
बाग्योंत आंकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप साहेबाचे मागणे. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे बाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकलुतसार नदर आमचेर घाल. भोव बाग्योंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुदोन कोत्तल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावन घडोंक ना तसल्या मेल्ल्या खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकोश्ट सोंपोवंक आनी बोरवांसो आनी शांती नव्यान उद्योवंक देवा आमच्या काकलुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोले ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपल्या जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गवळीक कुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगळ्यांक आदारेन सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. बाग्योंत आंकवारी, हे पिडेचे जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वावर कोत्तेल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवची कर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव बाग्योंत मारये, झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक कसलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चोवन आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण ओळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारांत आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कोश्टवतेल्यांचे बुजवणे, तळमळटल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार आत पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारुणाची आनी बोरव्याशाची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे, मोगाळ आनी दुलोब आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे, कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैव जपूत जेजू. बाग्योंत मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे, कृपेन बोलेले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा.
ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणेचे ल्हानविकायेचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनओळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन.